दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुठाळ भाव भयणीनो, वर्साच्या अकरेच्या दिसा आमी आसा. सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा आनी सर गडितांनी देवाक अर्घां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या तुमचें तांव देवाक इतलेंच जाय. ते सोलोनिंगरांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 16 तावन 18 म्हणासर. फाटल्या वर्सा देवान आमकां खुशाली दवरला. कश्ट संकश्ट अनवरां पिडाशिडा तावन देवान आमकां राखला सांबाळला. दिसपट तो आमचो पोस केला. गरजेचें सगळें आमकां देवान दिलां. सगळ्या बऱ्यापणा खातीर आमी ताचो उपकार बावडया. फुडल्या वर्साक आमच्या जिवितांत देवाचो आनी पयल्याचो मोग कर. ताचे तें उपकारी मनान जियोंक आदार मागून आमी गावया गीत उबी रावया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो देव. परत एक कोटी तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक जाता. सगळ्या सत्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोयेजो. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. परत एक कोटी हांगा आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोवणदार, तूं म्हजी गटाय, तूं म्हजो देव. गावया दुसरें चरण. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोवणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोवणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता.
सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा व्हडल्या तळ्यान आमी गावया हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा तूं म्हजो गूळ तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजो गुपीत सुवात आनी तूं म्हजो देव तूं म्हजो गौरी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजी कुंकळ तूं म्हजो देव तूं म्हजो गौरी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुजे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा आमच्या हात उबारया हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा परत एक पावटी हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांव तुमचें सांगता संवसाराचे अखेर पर्यंत आसा म्हणून बसवणी केल्लो जेजू येया तुमी सोमेस्त म्हजे संगी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां म्हणून आपोवणें दिल्लो जेजू तुमी कनवळचें सोडा आनी म्हजेर विश्वास दवरा म्हणून बरवस दिल्लो जेजू खंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणून खात्री दिल्लो जेजू जंय तुजें दिर्वें आसा थंय आसा तुजें काळीज म्हणून जागृतकाय दिल्लो जेजू हे पवित्र घडये उंड्या रुपार ह्या सक्रामेंतार हजर आसा तो आमचे लागीं उलोवंक आनी आमचे काळजाचे अत्रेक आयकूंक तो आशेता तो आमचो सोडवोंदार जावन इश्ट जावन बुजवणदार जावन भाऊ जावन बरो एक सांगाती जावन आमचे संगी आसा आमच्या सोमिया सांगात रावचें हें आमचें भाग ह्या उंड्या रुपाराच्या जेजूक खरेंच आराधन स्तुती करया महिमा आनी वंदन ताका दिवया जेजूक आमी आराधन करया जेजूक पळोवया जेजू आमचे मदें आसा जेजूचो दैवीक स्पर्श आमी जोडया फाटलें एक वर्स जातावन आमकां कळीत आसा कळीत ना पूण जेजू आमच्या सांगात आसलो देखून आज सगळीं आमी हांगासर येवन जेजूक पळोवंक शकल्या जेजू तुका अर्घ जेजू तुका आराधन जेजू तुका स्तुती जेजूक पळोवन गावया गीत येया नमस्कार करया
परत एक पावटी येया नमस्कार करूया, येया नमस्कार करूया, येया नमस्कार करूया. Jesus Sonia. Oh, come, let us adore him. 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 Christ the Lord. Yeya namaskar kariya, yeya namaskar kariya, yeya namaskar kariya. हो पवित्र वेळ तुवें आमकां फाव केला जेजू. हो वेळ तुवें आमकां फाव केलाय. तुका अर्घ आनी ओगलाप दिवं, कित्याक फाटलें एक वरास आमकां तुवें पळोवंक फाव केलाय. आज तुजें दर्शन तुवें आमकां दिलाय, तुजो स्वादीक मोग तुवें आमकां दिलाय. हो थोडो वेळ भक्तीपणान सोमया म्हाका म्हज्या लागशिल्ल्या, म्हज्या सांगाता बसुल्ल्या, म्हज्या सांगाता उबे रावल्ल्या हर एकल्या की तूं हो फावो कर. बशी आमची जबाब तुका आमी आराधन करता. तुका आमी आराधन करता. काय व्हडल्या तळ्यान आमी सांग्यांगी तुका आमी आराधन करता. तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या तारोका, तुका आमी आराधन करता. जेजू मोगाळ सागोरा, तुका आमी आराधन करता. जेजू देवाच्या पुता, तुका आमी आराधन करता. जेजू संसाराच्या उजवाडा, तुका आमी आराधन करता. जेजू जिविताच्या उंड्या, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या मेस्त्री, तुका आमी आराधन करता. जेजू व्हड काकुळदारा, तुका आमी आराधन करता. जेजू बऱ्या निधीधरा, तुका आमी आराधन करता. जेजू कुरपे भंडारा, तुका आमी आराधन करता. जेजू दुलो भरथारा, तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गींच्या दारा, तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्वांच्या बुजवणे, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या रक्षका, तुका आमी आराधन करता. जेजू पातक्यांच्या इष्टा, तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गा संसाराच्या राया, तुका आमी आराधन करता. जेजू मरियेच्या पुता, तुका आमी आराधन करता. जेजू आल्फा आणि ओमेगा, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या बरवशा, तुका आमी आराधन करता. जेजू बऱ्या गवळ्या, तुका आमी आराधन करता. जेजू पास्कांचे शेळये, तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गा संसाराचे छावये, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमचे बचावे, तुका आमी आराधन करता. जेजू वाट सत आणि जिविता, तुका आमी आराधन करता. जेजू उजवाडाच्या सूर्या, तुका आमी आराधन करता. जेजू बिरमोतीच्या दर्या, तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गींच्या सैर्या, तुका आमी आराधन करता. जेजू दैविक वैजा, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या जीवा आणि जीवांतपणा, तुका आमी आराधन करता. जेजू महोन्नताच्या देवा, तुका आमी आराधन करता. जेजू दाविदाच्या पुता, तुका आमी आराधन करता. जेजू नजरेना, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या सोम्या, तुका आमी आराधन करता. जेजू नितीवंता, तुका आमी आराधन करता. जेजू कतनातले शेळये, तुका आमी आराधन करता. 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 आता ही घडी बरं मौन रावया. सगळे आमची राटावळी पयस दवरया. जेजूक पळया, उण्यांत आसल्या जेजूक पळया.
कशें आमी सुर्याक आमी पळयत आसतना ताची किरणां आमचे थंय पडटात, ताच्या किरणां आमकां ताचें ऊन आमकां मेळटा. तशेंच जेजूचो दैवीक स्पर्श पयलेंच आमी जोडून घेवया. तसो अनुभव आमकां पयलें जायचें. जेजून आमच्या जिवितान सबार बरेंपण केलां. आज हांगासर आमी शांत समाधानांत आसां तर जेजू आमच्या सांगात आसलो म्हणून अर्थ. आज आमी हांगासर जेजूक अर्घ दिवंक आसां तर जेजू आमच्या सांगात आसलो म्हणून अर्थ. जेजू आमकां बरें कुटाम दिल्ल्या खातीर आमी आज हांगासर आसां. किर्तनकार नुरामुरू अशें म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पर देवाक अर्घां दिजय, ताची स्तुती करिजय. कित्याक म्हळ्यार आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्कन ताची स्तुती करा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार कधीच विसर नाका. तुजे सगळे अपराध तो बक्षिता, तुजी पिडा पयस करता, तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. सगळे ताच्या दळबारानो, ताची कुशी पाळटल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळे ताच्या कृत्यानो, ताच्या राजवटकाच्या जाग्यांनी ताची स्तुती करा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. किर्तनकाराची ही उतरां. सर्वेस्पर असलें बरेंपण आमकां फाटल्या वर्सान धाराळ मापान आमकां फाव केला आनी तो अनुभव आमी केला. आतां आमी उडास काडून सोरे काताळ्यान आमी सोम्याक अर्घ आनी होबलाप दिवया. उबी रावया. आमची जबाब अर्घां तुका सोम्यान जेजू, अर्घां तुका सोम्यान जेजू, अर्घां तुका सोम्यान जेजू, अर्घां तुका सोम्यान जेजू, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. अर्घां तुका सोम्यान जेजू. एक एक उले म्हणटा आसतना ते अनुभव करया. परत मुखल्या वर्सांत आमकां हो अनुभव परत आमकां जावं दी. बेसांव आमचे थंय पडोवन दी. आमचे थंय हो अनुभव जावच्या खातीर आमची जबाब परत अर्घां तुका सोम्यान जेजू, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारी आयल्याक, अर्घां तुका सोम्यान जेजू, येवकारिस्तांत आमचे आत्मीक खाण जाल्ल्याक, अर्घां तुका सोम्यान जेजू, पापाची खरी वळख आमकां दिल्ल्याक, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. सर्गी जाणवाय पवित्र पुस्तकाद्वारीन दिल्ल्याक, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. खुर्सार म्हणून आमची सोडवण केल्ल्याक, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. जिवंत जावन जिवंतपणाचो बरवसो आमकां दिल्ल्याक, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. फाटल्या वर्सा बरी भलायकी आमकां दिल्ल्याक, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. दिसपडटो ग्रास आमकां दिल्ल्याक, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. वावराक बरो प्रतिफळ दाया केल्ल्याक, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. कृशेंत बिझनेसांत दिसपडटो ग्रास आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. पिडेशिडेंतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. पयना वेळार शाबीत आमकां राखल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. शांती समाधान आनी संतोष सुदाया केल्ल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. अवघडांतले आपायांतले निवारल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. हाती धरली योजना पंताक पावयल्ल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. कार्य सोबाना संभ्रम यशस्वी केल्ल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. बरें काम आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. शिकपांत आमकां जैत व्हरूंक कुमो केल्ल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. कुटुंबाच्या सांद्याचो आनी इश्टाचो मोगा सांगात निरंतरी दाया केल्ल्या खातीर, अर्घां तुका सोम्यान जेजू. सारखें बावर्थाचें शिक्षण जोडच्याक
बरे याजाक धर्मीक आनी क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकींक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू बऱ्या गुरकारांनी लायक मुखेल्यांक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू आमची गरजेची कामां करच्याक विविध कामेल्याक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू वाहनाचे देणे आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू बरें घर फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू कुटुंबाक बरी सैरीक सोदून दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू कस समस्यांत परिहार दया केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू एकामेकाक राजी जावचें बाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू वाड्यांत सांगात येवचें अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू वाड्यांत एकामेकाक सेवा करची आमकां तुवें बाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू वाड्यांत जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू फिरगेजींत जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू फिरगेजींत असल्या याजकां खातीर अर्गां तुका सुमयान बरी धर्मीक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू उदार मनाचे दानी आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान सर फेस्त संभ्रामा आचासूंक भवार्थ परगटूंक पासरूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू दुबळ्या धाकट्यां खातीर कुमो करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान पिडेस्तांची सेवा आनी तांकां कुमो करचें बाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू विविध संघटना माकांत्र फिरगज दिवाळ दवरूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमयान होगलाप तुका सुमया जेजू तुका सुमयान अरदान तुका सुमया जेजू आमच्या हात उखाल्या होगलाप तुका सुमया जेजू अरदान तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 आता आमी गीत गावया गीत गावन स्तुती करया स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया बोलून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती फाटल्या समुखाने तो आमचे खातीर तो खुर्सारलेलो पातकांतान आमकां मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार आमकां ताणें केलो ताणे केलो आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो फाटल्या समोर ताणे केलो आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो आत्ता तावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो आत्ता तावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती फाटल्यान तो लागीं आसा आमकां मोगान तो आयकता स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखार फाटल्यान तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वेगी फाटल्यान तो आसा लागीं
स्तुतीची गाऊ आम्ही कितले बागी सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी स्तुतीची गाऊ आम्ही कितले बागी सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती जेजूक आमी अर्गां दिली कितलो संतोष कितल्या बऱ्यान आमी जेजूक अर्गां दिली थाळयो पेटोवन आमचे हात उकार खंडीत थाळयो पेटिल्ल्या हात उकारल्या आमकां जेजू आनी की मुखल्या वर्सां बऱ्यान आमकां सांबाळटलो ह्या मोदें आमी सुकून पडल्या इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 50 आनी 5 वाक्य 6 आनी 7 सर्वेस्वर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडू सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराचे फाटी येवं आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें म्हणयाचो ग्रंथ 8 वड 13 जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता जेजू तां बोगसाणें मागीर मी हरेकी अस्कत सायबाची मस्त पातकां आमी आदारल्या कित्याक आमी अस्कत मनीस जेजू सरशी येवन माफ मागता तर जेजू बोगसाणें दिता तें आमी पवित्र पुस्तकांत आयकलां जेजू लागीं कोण गूण जावंक आयलें बोगसाणें मागूंक आयलें जेजून तांकां पयलीं बोगसाणें दिलें उपरांत जेजून तांकां गूण केलें आमचें थंय गूण जावंक आमचें तें शांत समाधान मेळाचें तर जेजू लागीं बोगसाणें मागूंक आसा तर बोगसाणें मागून एक गीत आमी गावया पातकां म्हजी बोगोस आमचे हात हरत्यार दवर आमी मावतीतील हें गीत आयकून पातकां म्हजी बोगोस सोमया खाकू तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगोन दनिया घोपान तुझ्या लिपय पातकां म्हजी बोगोस सोमया खाकू तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगोन दनिया घोपान तुझ्या वेचीक पुता बरी हांव जाला तुजे तांव सोम्या पयस पावला लागीं आपय गोपांतली पय दारात तुज्या रावला दारात तुज्या रावला पातकां म्हजी बोगोस सोमया खाकू तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगोन
तुझ्यानी पै आतका मुझी मोको समया ताकू तुझी मोगान म्हाका वेंगोन देया होपान तुझ्यानी आमचेच आमी समर्पण करया. फाटल्या वर्सा आमकां जेजून राखून व्हेल्लो तसो जेजू आमचे मदें आसा. आमच्यो गरजो आसात, आमचे ते संवासात आमी जेजूक समर्पया. आमची जबाब सुमी हांव तुका समर्पिता. समया हांव तुका समर्पिता म्हजो भवार्थ आनी म्हजो बरवसो, समया हांव तुका समर्पिता. म्हजी पिडा आनी कश्ट, समया हांव तुका समर्पिता. म्हजें सूख आनी दूख, समया हांव तुका समर्पिता. म्हजी राटावळ आनी समस्ये, समया हांव तुका म्हजें समर्पिता. कुटाम आनी आस्त बुदीक, समया हांव तुका म्हजी समर्पिता. अस्कतकाय आनी पातकां, समया हांव तुका समर्पिता. म्हजे वायट सवय आनी अवगुण, समया हांव तुका समर्पिता. काम आनी कमाई, समया हांव तुका म्हजी समर्पिता. कृशी आनी वेव्हार, समया हांव तुका म्हजी समर्पिता. शिकाप आनी म्हजी स्वप्नां, समया हांव तुका म्हजें समर्पिता. कुटाम आनी म्हज्या मोगाचीं मनशां, समया हांव तुका समर्पिता. म्हजें फिरगस कुटाम, समया हांव तुका समर्पिता. आमचे याजक आनी धर्मीक भाऊ भयणी, समया हांव तुका समर्पिता म्हज्या कुटुंबांत आसचे पिडेस्त आनी मलगाडी, समया हांव तुका समर्पिता. आमच्या गुरकारांक आनी लायक मुखेल्यांक, समया हांव तुका समर्पिता. आमच्या सर्व दानीक, समया हांव तुका समर्पिता. आमचे कडेन आसलीं सर्व हातेरां, समया हांव तुका समर्पिता. आमची गोरवां आनी मुनजाती, समया हांव तुका समर्पिता. परगवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या स सांद्यांक, समया हांव तुका समर्पिता. कुटुंबां जिवितांत जियोंक कश्ट येतल्यांक, समया हांव तुका समर्पिता. खाम मेळनासतना बेकार आसच्यांक, समया हांव तुका समर्पिता. सैरीक मेळनासतना कंगाल जाल्ल्यांक, समया हांव तुका समर्पिता. आस्पत्रेंत आसच्या पिडेस्त आनी सेवाकरच्या दाखतेरांक, समया हांव तुका समर्पिता. एक सूर्य आनी विदेव आनी विदुरांक, समया हांव तुका समर्पिता. आमचे मदें आसल्या दुबळ्या धाकट्यांक, समया हांव तुका समर्पिता. वडिलांतल्या अनाथ भुरग्यांक, समया हांव तुका समर्पिता. विशेष सक्तेच्या भुरग्यांक, समया हांव तुका समर्पिता. आमच्या शेजाऱ्यांक, समया हांव तुका समर्पिता. जेजू हांव तुका समर्पिता. जेजू हांव तुका समर्पिता. जेजूची बेसांव घेवच्या खातीर आमी जेजूक पळोवया. येद्या व्हड्या सक्रामेंताक आमी गीत गावया. ह्या वेळार जेजूचो अनुभव जावची. आमची खासक्यो गरजो जेजूच्या पांया तळाक आमी दवरया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. प्रार्थुया. ए देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडात तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. तुमची येता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. जेजूचो
आशिर्वाद घेवच्याक आमची तकली आमी बागोवया. सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो दिन वास्तोलो सोम्या सर्वै काळी वाकणटलो महिमा सांसा काळी रचणार तो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांचो सदांकाळी सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो. मोगाचनो आज पवित्र सभा मरी देव मातेचें फेस्त आचरण करता. आयची देवस्तुती मरये परी कालतेपणाचें जिवीत जिवंक उलो दिता. देवान ताच्या व्हडा मोगा आनी काकुळतीन मरयेक देवाची आवय जावचें भाग फावो केलें. मरयेन तिच्या कालतेपणान आनी गूण बाबार्तान हें देणें स्विकार केलें आनी त्या प्रमाणे ती जियेली. असले भाग आमचे सर्गींचे मातेक फावो केल्ल्या पासत आयच्या दिसा देवाची स्तुती करया. आज आमी एक नवें वर्स 2023 सुरू करच्या संदर्भार मरये माये मुखांत देवाची कृपा आनी बेसांव जोडूंक मागया. हो दीस अंतरराष्ट्रीय शांतीचो दीस आसता मरये मायेच्या ससायेन सगळ्या संवसारार शांती समाधान आनी बोगसाने रास करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आतां आमी सर उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया. सुंदर दर्याची लारा गायता तुका गीत रचणारा सुंदर दर्याची लारा गायता तुका गीत रचणारा शेतांतली फुलां सुंदर ती फुलां वर्णिता तुका दातारा सुखणी संवसार तुका नावाडटा मैमेक तुज्या दुनियादी वाचता सुखणी संवसार तुका नावाडटा मैमेक तुज्या दुनियादी वाचता सर्वै मनशाक वळखुका वंदिता सर्वेस्परा सर्वै मनशाक वळखुका वंदिता सर्वेस्परा सगळा महिमा दिता सृष्टी रचणारा प्रणाम तुका रचणारा मोगा संदीरा वंदन तुका दातारा मान तुका सर्वेस्परा. मरी देवाच्या मातेक मान करून भेटोवच्या ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. सांगतास आमचो निवृत्त पाप साहिब बेनेडिक्ट 16 आज सकाळी देवा दिन जाला. तांच्या आत्म्याकी आमी शांती मागया आनी आमच्यो गरजो आसात आनी आमचे लागीं मागूंक सांगिल्लें आसा तांचो उडास दवरून हें बलिदान आमी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी
आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सभे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, मोरी देवाच्या मातेची दबाजीक परब आज पवित्र सभा आचरण करता. मोरयेक देवान बिसून काडले एका प्रत्येक मिसावाक मोरयेन देवाच्या कुशेक, देवाच्या आपोण्याक उल्याक पाळो दिलो. संपूर्ण रितीन तिणें खालतीमान घालो. तिच्या मरिफात देवाचो पूत जेजू आमकां जल्मालो, इम्मानुएलचो जालो. ह्या बवरत्या दिसा देवाक आमी अर्गां दिवया. मोरये मायक आमकां दिल्ल्या खातीर सांगातास तिची देख घेवन खरी क्रिस्तांव जावंक तिचो आदार आमी मागया. आतांच आमी आराधन चलयलें. देवान आमकां फाटलें वर्स दिल्ल्या खातीर आमी ताका अर्गां दिलीं. नवें वर्स आमी आरंभ करता. आमच्या मुखल्या जिवितांत, ह्या नव्या वर्सांत आनी मुखल्या जिवितांत देव आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरूं दी. आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर, आमच्या कुटुंबाच्या जिविताचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर ताचें दराळ बेसांव घालून दी म्हणून आज प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमी अस्क सैबाची आमचें तें उणेपण आसा. देवा मुखार आमी किरकोळ जावन आसा. ताचे आमी बक्षांनी मागया. नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवचे खातीर आमकांच आमी आयतें करया. आमी सांगता म्हणया, हांव बातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आधरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत भाग्यवान सदां सांगवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एके स्त्रियेक तुझे अंगपारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें वेंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केलें. येदे वर्ते आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदांच तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवन मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासनाच्या सासनाक. गणन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन ताका सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें ताणें म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. सांपावलून घालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमिळो काळ भरती जातास देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राखाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दरदूत करचे खातीर नियमशास्त्राखाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या
पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो हब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, भगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. तुझ्या उतराप्रमाणे म्हजे थंय पडे हांव सर्वेस्पराची साकर. तुझ्या उतराप्रमाणे म्हजे थंय हालेलुया 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 हालेलुया. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शोभ वाता. महिमा तुका सुम्या. गोवळ्यांनी दाव दावी वचून मोरयेक जुजेक आनी खावणेन न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखलीं. बाळकाक पळयतच तांचे विशयेन देवदूतान सांगलें. सकड तांकां समजोलें आनी गवळी सांगतलें तें आयकल्लीं सकडां अजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो स संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून ती आटयताली. शेकीं गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पसत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भे सोंबये आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, नवें वर्स आमी आरंभ करता. ह्या नव्या वर्सा ह्या पयल्या दिसा मोरगी देवाचे मातेची परब पवित्र सभा आमकां आचरण करूंक उलो दिता. आनी ह्या मरिफात मोरये मायेची तिणें देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाल्ली. तेच्या मरिफात देवाचो पूत आमकां फावो जाल्लो. त्या मोरयेच्या देखी प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी अशें खरी क्रिस्तांव जिणी जियोवंक आमकां पवित्र सभा उलो दिता. आमी कोंकणींत जेन्ना आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, आकांत आयिल्ल्या वेळार, भें जाल्ल्या वेळार आमी ह्या क्लासार म्हणटा वी माय, मामी म्हणटा इंग्लिशान. संवसार ह्या वय आमी जाणाव आमकां तिणें जल्म दिल्लो, ती आमकां तिणें आमचें पालन पोशण करता, ती आमकां राखता, सांबाळटा. आमचें भुरग्यांचें ह्या व्हड जाल्या प्रती आमकां तें चिंतप आमच्या मतींत आसा. आमकां आसा एक माय आमी जाणाव, सर्गींची माय. आज पवित्र सभा तिका देवाची माता म्हूण उलो करता, मान करता. मोरयेच्या देव मायपणा विशीं विविध अभिप्राय आसल्यारी कॅथोलीक आनी ऑर्थोडॉक्स मोरयेक विशिश्ट मान दितात. देवाची माता म्हणलें बिरूद दिवन तिची ससाय मागून घेतात. भारतीय चरित्र आमी जाणाव शहाजहान आसलो, ताच्या पत्नीच्या उडासाक मस्त भोव करतलो. ताच्या उडासाक ताणें ताजमहल बांदलें, एक स्मारक बांदलें उडस उरोवंक आनी ताका मान करूंक. आमी जाणाव
आधुनीक काळारी ह्या आदिमागातावनी मान करचे खातीर उडास्त दवरचे खातीर विविध इमाजी उबारतात आनी अशें आमचो गौरव आमी पाटयता. संवसारी मनीस आमी अशें करता, मान दिता, स्मारक उबारता आनी अशें आमचो गौरव मान दिता. देव सडवण्याच्या मिसाबांत वांटली जाल्ल्याक कितलो मान तर दिना जायत. देखून पवित्र सभा हे मानून घेवन मोरयेक देवाची माता म्हूण उलो करता. मोरयेक देवान आपल्या पुताची आवय जावच्याक विंचून काडली. सादी आनी देवाक मानवाली स्त्री ती. देवदूतान तिका म्हणलें नमान कुरपेन भरिल्ले अशें म्हणून तिका नमान केल्लो. परमोन्नत असो तो जातलो, देवाचो पूत जातलो अशें देवदूतान सांगून दिल्लें. मोरी देवाच्या कुशेक कलते मान घालता. देवाची येवजण कितें म्हणून कळीत नातलें आपल्या सुमेची चाक्कन ती म्हणटा. तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं ती म्हूण जबाब दिता आनी अशें पवित्र मरिफात देवाची ती आवय जाता. इजाया प्रवादी मरिफात सांगून दिलें ती कोणा एक ओंकार चली गर्भेस जातली. आमी जाणा जोवांच्या वाजनांत वाचता आमी देवान संवसाराचो सोय मोकलो की ताच्या एकाच पुताक आमचे खातीर ताणें धाडलो. हेच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलें गलातकारांक बरोवन सांबाळून सांगता नमियेलो वेळ परतस देवान आपल्या एकाच पुताक धाडलो. एका स्त्रिये थावन तो जल्मालो. देवाची माता हो मान मोरयेक पयले फावटी मावशे भयणी तावन एलिझाबेथ तावन आयकोंक मेळ्ळो. आपणाची भेट करूंक आयिल्ल्या मोरयेक पळोवन एलिझाबेथ उद्गारली म्हज्या समेचे मातेन म्हजे भेटेक येवचे भाग म्हाका खंय तावन फावो जालें. मोरी जेजूची माय, देवाच्या पुताची माय. तशेंच मोरी आम्हा समेस्तांची सर्गींची आवय. देखून भावार्थी सुरवेर तावन तिका देवाची माय म्हणून वळखून आयल्यात. उदेंतीच्या अस्तंतेच्या पवित्र सभांनी तिका थियोटोकॉस म्हण मान करतात, म्हणजे देवाक ववयल्ली. मोरयेचें देव मायपण राजावाक मिकवता. सभाजन सवाल करतात मनीस जाल्ली मोरी ती देवाची माय कशें जावचें. सवालां विचारतात ती आमच्या राजावाक सालता चिंतपाक मिकवता. तरी नव्या सोल्ल्याच्या विवरांत तें सगळें स्पश्ट जाता. सांगतास मोरी निष्कळंक माय वा ओंकार आवय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. मोरी देवाच्या पुताक गर्भेस जातना ती पापा कथाबीण म्हणून ही पवित्र सभा आमकां शिकयता. क्रिस्त शका 432 इस्वेंत त्या वर्सा एफेजान जाल्ल्या जमतींत एकुमेनीक जमतींत पवित्र सभेन ह्या विशयाचेर चिंता पाठयलें आनी मोरी देवाची माता म्हणलें सत परगट केलें. मोरयेचें मायपण देवाच्या पुताच्या मनशा अवतारा वरवीं महान गोडाचो एक तो अमनुष्य जालो. मोरयेचें मायपण जेजू जल्माच्या जेजू देव तो इमानुएल जाल्लो असो एक वांटो जावन आसा. मोरयेच्या खुशव्यांत मनीस जालो जेजू क्रिस्त खरोच देव बाप आनी आत्म्या बराबर समासमतो आनी सासनीक तो. आपणे घेतिल्ल्या मनशापणाक लागून ताणें आपलें वर्तेपण तें लिपयलें तरी होगडावंक ना. अशें मोरी ताची संवसारी आवय खरीच देवाची माता. उपरांतल्या शतमानांनी विविध तारीखेनी हें फेस्त आचरण करूंक आरंभ केलें. 1930 इस्वेंत पापा पियूस 11व्यान जानेवारीच्या 1 तारखेक तें आचरण करूंक सगळ्या पवित्र सभेक उलो दिलो. पवित्र सभेच्या दस्तावेजांत वातकन दुसरे महासभा ह्या मारिफात पवित्र सभेचें दस्तावेज आमकां मेळ्ळें. मोरी देवाची माता म्हूण थंयसर आपयलां. देव पूत जेजू क्रिस्ता उदेशी ती देवाची माता. पवित्र सभेच्या घडावळेंत वाडावळेंत ती देवाची माता. क्रिस्ता आनी पवित्र आत्म्यातय तिका आसल्या विशिश्ट संबंधांत मोरी देवाच्या पुताक आपल्या सडवणे मारिफात बांदून हाडल्या पवित्र सभेची आवय ती जाता. पवित्र सभेंत आसलेल्या आम्हा सर्वांची ती माता जाता. त्या दस्तावेजांत आमकां सांगलां. काल रानेर म्हणलो वर्तो एक देवशास्त्री म्हणटा देवाक एके आवयची गरज आसली आनी मोरयेक
मोरयेन तो जागो घेतला. मोरयेतय देव सैम आनी मनशा सैम एक जालें. देवाचो शब्द मनीस जालो तो म्हणटा. बाबा बेडिनो, दस्तावेजां या हेर सबार आर्ग्युमेंट्स म्हणटा आमी कितलीं आसूं करो, हाचे सगळे दाखले आमकां आसात. हे आमी घेवन हाचो उल्लेख करयेत, आमच्या मतींत आमी समजून घेवयेत. पूण ताच्या प्रास वर्तें देवाची माता जाता केन्ना ताच्या कुशेक ती खालतीमान घाल्ल्यांत ताच्या मिसावांत मोरयेन जेन्ना सहकार दिलो तेन्ना संपूर्ण रितीन देवाची ती माता जाता. आदर्श घेवन आमी समेस्त देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता. देवाचें उतर आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी जियेता. मिसावांत सोबेन आमकां दिले त्या मिसावांत आमकां आमी सहकार दिता. देवाक मान बली जिणी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी जियेता. त्या क्रिस्ती जिवितांत आमी जेजूक आमचे खातीर क्रुसार मेल्ल्या जेजूक जिवंत जाल्ल्या जेजूक आमी साक्ष दिता. तेन्ना आमी खरेपणी मुरीची देख घेवन तिका मान दिले बरी जाता. असल्या सारकींचे माते सरशी आमी वचोया, जी ससाय आमी मागया. आमच्या संवसारी आवय लेगीं कशें आमी सळवळ नासता तीच सळवळ तिचे थंय आमी दाखोवया. संता मारये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर. आमी हर एक फावटी म्हणटा हें आमचें दिसपट्टें मोगाचें मागणें तें आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमकां राख माये म्हण आमी परतता. न्ही केवळ तें सवयेचें जायनासता या कित्याक आमी तसलें मागणें म्हणा जाय. तिरस्काराचो मनोभाव दाखयनासता. काळजाच्या गुणायेतावन तिका उलो मारून देवा लागीं बसूंक आमी प्रयत्न करया. आदल्या वर्साक आमी आदेवस म्हणलो देवाक अर्गां दिलीं. हे नवे वर्स आमी आरंभ करता आसतना मोगान, एकवटान, बोगसण्यान, शांती समाधानेन, राजी संदनान जियोंक मरयेची ससाय आदार आमी मागया. मरये मारिफात देवाची बेसांवां जोडून आमी घेवया. हेच्या पयल्या पासून आमी आयकलें गडन ग्रंथांत हांव आशिर्वाद लोकांक मेळचो म्हणटा. सर्वेस्पोर मैजे मारिफात सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं, तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. तोच देव आमी हें वर्स आरंभ करता आसतना, हे वर्स आमी जियेत आसतना मुखल्या आमच्या जिवितांत आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरूं, आमकां तो सांबाळूं, आपल्या प्रकाशान आमकां तो भरूं, ताची खाकूळ सदांच आमचे थंय दाखोवं, आपले मुखामळ आमकां दाखोवं आनी आमकां आपल्या शांतीन राखूं सांबाळूं. आमेन. आमी उबे रावया. आमचो भावार्थ तरी एक देवतय आतां आमी उचारया. सतमंतान देवाक, सर्व पदवेदारा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समवलो, आमकां मरयेतावन जल्मालो, 5 पिलां ताका ताणें कस उचलय, ताका गुरसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ले मदें देवलो, 3 दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सर्व पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेन्ना जिवे आनी मेल्ल्यांची मनशेबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सस्त्यांचें जिवीत. आमेन. बाबा पयलीनो आमची मागणी आतां देवा समोर आमी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसीस, सर बिस्प हे जग धर्मीक भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या मिसावान उर्बेवंत कर. बऱ्या भलायकेन तांकां दवर आनी तांच्या वावरा मुखार तुजें मिसांव येसुये बरीत रितीन जारी जावन दी म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचें, शांतीचें आनी बोगसणेचें वातावरण रस. फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जोगासणेन पाळोवंक जाणवाय दी. ह्या नव्या वर्सा आमच्या गांवांत नवें रूप आनी समाधानाचें वातावरण रस म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सर गिरजेवंत आनी पिडेस्तांक नवे वर्स नवो बरो असो तांच्या जिणेंत हाडून दी. तांकां समेस्तां बरी भलायकी मतीचें समाधान फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. संवसाराच्या सर जाग्यांनी शांती आसून दी. झगडी बंद जावन दीत. जाती काते मदें जावची घर्शणां आखेर जावन दीत. सर लोक मोगान, शांतीन आनी माया मोगान जियोंक तूं कृपा आनी बेसांवां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक.
परगांवांनी काम करन आसच्या आनी ह्या दिसांनी रजेर गांवाक आयिल्ल्या आमच्या भावा भयणींक बरी भलायकी संतोष तृप्ती मेळोशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्तीच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सा कुटुंबान मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून भोगसण्याच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोवन तुज्या पुताक साक्ष दिवन कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरजांक आतां आमी मागया. निवृत्त भापसाहेब बेनेदिक्ट 16वो ताका सस्तीक विशय मेळचे खातीर आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमी उचारली मागणी दयेन तूं स्विकार कर. तूं दयाळ देव काकुळतेन भरलो उदार देव आमकां बेसांवां दिवचो देव. तुज्या पुताक आमचे मदें तुवें धाडला इम्मानुएल तो जालो मोरये माये मरिफा तुवें ताका आमकां फावो केलय. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मोरयेक आमच्या क्रिस्त जिवितांत सदांच तिची देख खाण घेवन तुज्या मेठांनी चलोवन जे तिणें तुज्या कुशेक खालती मान घाली तुजे मिसांव तिणें स्विकार केलें त्याच प्रमाणे आमच्या क्रिस्त जिवितांत आमकां दिल्लें मिसांव खरेपणी जियोंक पंथाक पावोवंक आनी अशें तुज्या पुताक आमच्या जिवितांत खरी साक्ष जावन जियोंक आमकां तुजें बेसांव दी प्रेरण लाभय. आमी नवें वर्स आरंभ करता आसतना सगळ्या आमच्या वर्सा आमच्या संगीत राव आमच्या वैयक्तीक जिविताक आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सण्यांक वडिलांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक भुरग्यांक युवजनांक तुज्या बेसांवांनी तूं बर. परगवंत असल्या आमच्या कुटुंबाच्या सण्यांक तुजें आशिर्वाद तूं दी. सदांच आमच्या क्रिस्त जिवितांत भवार्थान जियोंक साक्षाम जियोंक शांती खातीर वावरूंक तुजें प्रेरण आमकां तूं लाभय. ही आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जीवन आमचे तुझे देणे जायना सुफळ तुझे विणे देणी तुवें दिल्ली आमकां जेजू सवें आज भेटयता जीवन आमचे तुझे देणे जायना सुफळ तुझे विणे कितें दिवं तुका सर्वेस्परा
आमचे क्रिस्ती जेनेसो वेदी सरशी आमी हानिता आशीर्वाद घाल पवित्र कर मोना मिलाले मागता सगळं आमचे क्रिस्ती जेनेसो वेदी सरशी आमी हानिता आशीर्वाद घाल पवित्र कर मोना मिलाले मागता किते दिव तुका सर्वेस पोरा जीवन आमचे भेटयता मुर्या सवे वायना सवे मानून तुगे म्हण परता किते दिव तुका आज सर्वेस पोरा किते दिव तुका आज सर्वेस पोरा जीवन आमचे भेटयता पुण्या सवे वायना सवे मानून तुगे म्हण परता किते दिव तुका आज सर्वेस पोरा जीवन आमचे भेटयता मुर्या सवे वायना सवे मानून तुगे म्हण परता किते दिव तुका आज सर्वेस पोरा तेणी तुवे दिल्ली आमकां जेजू सोवे आस भेटयता जीवन आमचे तुजे देणे जायना सुफळ तुजे विणे म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पवित्र देव बापाक मानतात असलें जामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मनीरे आमच्या हृदयांत पवित्र जावा सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तें सुरू करताय आनी तुमच तें शेवटाक पावयताय भगवंत देवा मातेची दबाजीक परब आनी आमी संतोशान संभ्रमताव तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तुमच्या शेवटाक पावय म्हण आमी मागताव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो देवाची माय जाल्ले नित्यावकारी मोरयेक आमी नमान करताना एका तळ्यान आमी तुका वाकणताव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडताव आपल्या अंकवारपणाची बोडबीक सांबाळून पवित्रत्वेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणतात
तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. असल्या दिनमाशी काळजान बहुदयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपडी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राखणीन चलय. आखे पृथ्वीचेर तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा बसोत, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बसोत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या बसोत. सर्वेश्वरा तुज्या साकरा आनी सकने खातीर आमी आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं ओळखताय. सस्ताच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तरण आम्हा सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच संवकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच पर्यंत तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब जुवांव, थॉमस, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमांव आनी तादेव, लिन, क्लॅथ, क्लेमेंट, क्रिस्त, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगन, जुवांव आनी पावलो, कॉस्म आनी दामियांव, ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्तसाक्ष्यांक आनी समेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मणियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी तूं मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां तूं दी. सस्ताच्या कॅस्तींतले आमकां तूं निवार आनी तुवें वचून काडल्या मदें दयेन आमकां तूं घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ह्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे. ती खरेपणी अत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. कश्ट मरण सोश्टे आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी वुडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन बसलो. ताणें वुंडो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें हें म्हज्या वडासाक करात.
भावार्थाचो गुट परगटुया. सोविया आमी हो उंडो काता आणि हे कासिले पियेता तिथे पावटे तू परदेस तुझे मरण परगटा. बापा आम्ही तुझे मणियरी आणि तुझे फरसा तुझ्या पता आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाचो पण जिवंतपणाचो आणि सर्ग्यात चढण्याचो भक्तीपणी उडास करता. तुवें आमकां दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खाल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी भावार्थीच्या बापार आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या येजाका मेलिकिसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हेय बलिदान तुका मानवो. सर्व पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गा तुजे मुखार व्हरू म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी हे वेदी वयली तुज्या पुताची बहुपवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीची काकुळट कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यात आनी ती विश्वास आसात. तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड आनी सूख आनी शांती मेळूं. तुजे अगणीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक ना पूण आमची पातकां बगोस जुवांव स्टेफन मतियास बर्नाबास इनास अलेक्सांदर मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिता परपेत आगता लुसिया अग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया आनी ह्या तुज्या दमदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्तून तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना मी आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी स्विकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कारणान पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां तूं दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सरबंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ. तुजी येताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. आमची काकूळ कर.
हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी दुर्बोळ्या या काळसा सेवच्या तुका अत्रे गुणा सावां सर्वेस पौरां मुक्ते काळीस वस्तेक तुझ्या आयते आसा मोगा करा दुर्बोळ्या या काळजा सेवच्या तुका अत्रे गुणा सावा सर्वेस परा मुक्ते काळीस वस्तेक तुझ्या आयते आसा मोगा तरा राम मुझे ते सदा दुकाळ पाकी करता रोंबय दैविक सदा हर एक बेटा राम मुझे ते सदा दुकाळ पाकी करता रोंबय दैविक सदा हर एक बेटा मुकेला काळीस्तानेला देविकांदी सोम्या वाडोंबा वाडतां भेंगोंग अस्कत्यांग ओबे जेवणा आदाला बैदनिया आत्मो मुकेला काळीस्तानेला दैविकांदी सोम्या वाडोंबा वाडतां भेंगोंग अस्कत्यांग ओबे जेवणा आदाला बैदनिया दुर्बोळ्या या काळजा सेवच्या तुका अत्रे गुणा सावा सर्वेस परा मुक्ते काळीस वस्तेक तुझ्या आयते आसा मोगा तरा राम मुझे ते सदा दुकाळ पाकी करता रोंबय दैविक सदा हर एक बेटा सावळेन कुर्साच्या पासलेन मोगाच्या क्रिस्ता जिविता बिवंपले माजरग सेवचे भाग वर्ते लाभले भाव बांदा पवनातले जिनेक फुल्ले सावळेन कुर्साच्या वासलेन मोगाच्या क्रिस्तांची विता बिवंपले मासरग सेवचे भाग वर्ते लाभले भाव बांधव पणाले जिणे फुलले दुर्बोळ्या या काळजा सेवच्या तुका अत्रे गुणा
चिंपुगला उत्रानी बोलून गीतानी गुंतून भक्तीनी आणकता ऐका तुका सोम्या ऐका तुका सोम्या ऐका तुका ऐका तुका ऐका तुका सोम्या तुझ्या भवी मायसान वाटलाय तुझ्या श्रेताची पिवण दिलाय तुझ्याच कुडीचो सांदो केलाय तुझ्याच जिवितान म्हाका भरलाय तुझ्या भवी मासान वाटलाय तुझ्याच रक्ताची पिवण दिलाय तुझ्याच कुडीचो सांदो केलाय तुझ्याच जिवितान म्हाका भरलाय ऐका तुका सोम्या ऐका तुका सोम्या ऐका तुका ऐका तुका ऐका तुका सोम्या पुष्पूची नातां तुवें निवारली बेसूर पोगना काडून सक्तीन भरलाय कर्कस पुत्रा मुजी नाजूक केलाय कल्मश कन्या निरांचो बाय दिलाय पुष्पूची नातां तुवें निवारली बेसूर पोगना काडून सक्तीन भरलाय कर्कस पुत्रा मुजी नाजूक केलाय कल्मश कन्या निरांचो बाय दिलाय ऐका तुका सोम्या ऐका तुका सोम्या ऐका तुका ऐका तुका ऐका तुका सोम्या ऐका तुका सोम्या ऐका तुका सोम्या ऐका तुका ऐका तुका ऐका तुका सोम्या जेजूच्या आनी आमच्या कनबळ्या बापा जेजून ओमकार मायेत आम घेतिल्ली कूड आनी रगत आमचें खाणणी पिवन जाल्यांत ह्या अमोलीक दण्यांक खातीर तशेंच ताचे ओमकार मायेच्या आनी आमच्या जण एकल्याच्या आवयच्या दण्या पसोत खतखतीत काळजान आमी तुका दिन वाचता जेजूचे आवयची देखी प्रमाणे चलोवंक सगळ्या आवयांक कृपा दी आनी जेजू परी आमी समेस्तनी ह्या सर्गींच्या मायेचें आनी आमचें जण एकल्याचें आवयचें काळी संतोशान भरूंक आमकां आधार दी म्हूण आमी मागता त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या समेय वरवीं मोगाचनो तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाळ फिरगजगारांक हाजर असल्या याजकांक धर्म भयणींक संतोश बरीत उल्हास बरीत आनी कुर्बे बरीत 2023 नवें वर्स मागता मरी माय आमचो तशेंच पात्रोन कामेली सांजुचे आमकां राखून दी आनी एका काळजाची आनी एका मनाची करून दी मोगा एकवटान भलायके बरीत जिवीत जियोंक आदार दिवन दी म्हणून मागता भोव भक्तीपणान अर्थबरीत नियाळा मारिपात फाटल्या 2022 वर्सां खातीर अर्गां जावन सक्रामेंताच्या अर्दान सोलोन वेल्ल्या मानदी बाप अश्विन लॉरेन्स क्रास्ता सहायक विगार तुका देव बरें करूं म्हणटा आयचे हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयलां मानदी बाप विल्फ्रेड प्रकाश डिसोजा इंजिनियरींग कॉलेजीचे डिरेक्टर आनी अर्थबरीत देवाच्या उतरासून नियाळ आमकां दिला प्रसंग मारिपात
तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमच्या सेवेंत सर बरें मागता. आमचे सोबे आसात याजक मनदी बाप जरोम गोंजालवीस माउंटफोर्ड याजक प्रस्तुत बेंगळुरांत सेवा ते दिवन आसात. कॉयर मेस्त्री हांचो तो भाऊ जावन आसा आनी ह्या भुरग्यांचो बाप हांगासर कुमगार घेतिल्ल्या तुमकां ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सेवेक सर बरें मागता. आयच्या ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक मधुर थळ्यान गायन गायलेल्या सर्व गायन मंडळीच्या सांद्यांक देव बरें करूं. विगारवार आमचो फिरगजूचो विगार मानादीक बाप जेम्स डिसोजा तांकां तुमच्या सर्व तर्फेन हांव तांचो उपकार बावडटां. हांव हांगासर येवन येदोळ्यो 7 म्हयने जाले आनी मुखलीं वर्सां आसात, मुखल्या वरास आसा. ह्या फाटल्या 7 म्हयन्यांत हांव न्हू विकार बापानी बरो सहकार दिला. हांगासर आयच्या दिसाचें परच्या दिसाचें फेस्ताचें मीस बऱ्या रितीन जावंक जोगतीत आनी मेटांत तांणी काडल्यात. भोव शिस्तेन आनी भोव गरजेन कितें जाय तें चिंतून तांणी मॅट काडचें आसा आनी तांच्या जिविताक आमी बरें मागया. मुखलें वर आसी तांकां बरें जावं दी म्हणून आमच्या विगार बापां खातीर आमी सदांच आमच्या मागण्यांत आमी उडास दवरया. तुमकां हर एकल्यांकी देव बरें करूं आनी बरें नवें वरास म्हजे तर्फेनी हांव मागतां. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत आमकां मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमकां मरिये उदेशी जिविताच्या रस्त्याराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आमकां मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या ओंकार माये देवाचे मायेच्या मजतीन सस्नाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा सबै संचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. Con la